शुभारंभ जालो स्वच्छ भारत अभियान मडकयत राबयतना प्रत्येक पंचायतीतले पंच सदस्य आणि सरपंच आणि त्याच प्रमाणे दोन्ही जिल्हा आमचे एकूच प्रयत्न करीत आसता तांकां योग्य हातभार जो जाय तो दिवपाची प्रत्येकान आवश्यकता आसा आणि त्या खातीर जवळ जवळ म्हाका दिसता आमच्या ट्रस्ट अंडर 365 सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात आणि ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी जर तयारी दवरली जाल्यार स्वच्छ भारत अभियान मडकय म्हाका दिसता क्लीन मडकय बरोबरच बाकीच्या आजूबाजूचे परिसर सुद्दां क्लीन जाता पंच जरी म्हटलो तरी तो लोकांचो सेवक आसता हांव सगळे लोकां कडेन पावूंक शकना पूण पंच आसता तो वार्डांतल्या प्रत्येक पंचायतींतल्या पंचा कडेन पावूंक शकता आणि त्या खातीरूच हांव तांकां सेवक म्हणटा आणि हे सेवक जेन्ना तयार जाले तेन्ना प्रत्येक कडेन बरें काम चालू जावपाक लागलें हांव अभिमानान सांगता जो प्रकल्प स्वच्छ भारत अभियान म्हणजे फक्त कचरो काडप न्हय आमचे जे सांडपाणी आमी जे गटारांनी सोडटा ते बंद जावपाक जाय आमचे जे सांडपाणी जे किचनाचे किंवा बाथरुमाचे लोकांच्या आंगणांनी वता ते बंद जावपाक जाय ओपन डेफिकेशन म्हणजे जो संडास आमी ओपन एरियेत करता ते बंद जावपाक जाय आणि हे बंद झाल्यानंतर आमच्या गांवचो एनवायरमेंट बदलतलो आणि हो एनवायरमेंट बदलतलो आसत जाल्यार प्रत्येक सेल्फ हेल्प ग्रुपा बरोबर प्रत्येक कुटुंबान काम करपाची आवश्यकता आसा काम करतना खंय तरी आमकां शाबासकी मेळपाक जाय आनी सदांच सुनील तळेकर कडेन आमकां आशिर्वाद आसा की तुमी सदांच फुडें चलत आमी तुज्या बरोबर आसा त्या पद्दतीन आमी काम करीत आसा असो आमकां मडकय मतदारसंघात आमदार लाभलेलो आसा आनी सातत्यान तुमकां सांगता आज सिवरेज प्लांट हो कोळे पंचायतीन येवपाक जाय आनी आमच्या कोळे पंचायतीचें ठाम मत आसा कितलोय जर ओपन जालो जाल्यार आमी थकपाचे ना जे प्लांटाक जागो दिला त्या प्लांटाक आमी पंचायत सपोर्ट 100% करतले हितून इल्लोय वाव ना